53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज तिसरो दीस। फाल्यां वट्ट 43 फिल्मांचे स्क्रीनिंग जातले। हातूंत पुराय देशांत वादग्रस्त थारिल्लो द कश्मीर फायल्स तशेंच द आयलंड ह्या एनिमेशन फिल्माचो आस्पाव आसा। पळयात इफी विशींच्यो खबरो। आयज इफीचो तिसरो दीस। आयच्या दिसा इफी वट्ट 42 चित्रपट लोकांक पळोवपाक मेळटले, जातूंत फ्रेंच, अरेबीक, जर्मन तशेंच भारतीय चित्रपट लेगीत आसा। ह्या सगळ्या फिल्मां विशीं अदीक म्हायती दिता आमचो रिपोर्टर गौरीश परब आमोणकार। नमस्कार। आयज इफ्फीचो तिसरो दीस आनी आयज 40 परस चड पिक्चरां जी आसा ती आमकां इफ्फीत आयज पळोवपाक मेळटली। हितून कार्लोस सौरा म्हणून एक स्पॅनिश डिरेक्टर आसा, जेका ह्या फावट सत्यजीत रे जीवन गौरव पुरस्कार लेगीत मेळिल्लो आसा। तेजे स्पॅनिश डिरेक्टर तो, तेजें एक बरें पिक्चर आसा द हंट म्हणून। 3 जाण फ्रेंड अशे शिकारेक वयता आनी तांकां एक बरो वायट असो अनुभव ह्या द हंट ह्या पिक्चरान दाखयल्लो आसा। चड उतार कसो शिकारेन मेळटा आनी ही गजाल ते केन्नाच विसरपाक शकना अशें इश्टागतीचें हें फिल्म आसा। त्याच बरोबर दुसरें जें फिल्म सिनेमा ऑफ द वर्ल्डान जें पळोवपाक मेळटलें फाल्कन लेक म्हणून। एक घराबो आसा, एक फॅमिली दाखयल्या, ती सहलीक पिकनिकेक म्हणून एका तळ्याच्या किनारी किंवा सरोवरा कडेन अशें वयता आनी थंय तांकां एक अनुभव येता वायट बरें अशें, म्हणजे भुताची अशी काणी आसा, ती हॉरर सस्पेन्स अशें दाखयला आनी बरो पिक्चर आहा। आनी तांकां बारीक जे कितें अनुभव येता ते त्या तळ्या कडेन ते ह्या पिक्चरान दाखयल्या, बरें आसा। त्याच बरोबर इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन ह्या पिक्चरान मेडिटेरेनियन फिवर म्हणून अशें एक पिक्चर आहा बरें। भितून एक तरणाटो दाखयला, त्या तरणाट्याक लेखक जावपाचो आसता। तो बरो मेहनत करता लेखक जावपा खातीर। ताका एक गुंडा फ्रेंड मेळटा आनी त्या गुंडा फ्रेंडान तो लेखक जावपाचो आसता। ते दोगूय मेळून एक कट रचता आनी तांकां मागीर ते बारीक मोठे अशे अनुभव आहा ते ह्या पिक्चरान दाखयला। त्याच बरोबर साबार 40 पिक्चरां आसा, भितून नो बियर म्हणून एक पिक्चर आसा। त्याच बरोबर द कश्मीर फायल्स एक म्हत्वाचें पिक्चर आसा। मागीर नो कप्तान अशें एक पिक्चर आसा। अश्यो साबार पिक्चरां आयज पळोवपाक मेळटली। आनी म्हत्वाची गजाल म्हणून गोंयचो एक तरणाटो आसा, आशीश प्रभू आजगांवकर। तेणी एक योगदान दिलेलें आसा ह्या चित्रपटात। तेजें फिल्म जें आसा तें द लास्ट फिल्म शो अशें एक फिल्म आसा। गोंयचो तरणाटो तेणी संगितान ह्या क्षेत्रांत म्हणजे संगिताच्या हितून योगदान दिलेलें आसा ह्या चित्रपटा खातीर। अशी साबार 40 पिक्चरां आयज इफ्फीक आमकां पळोवपाक मेळटली। कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।